तुझ्या नावान सौम्या भक्ती नामी आयल्या भेटूच्या कामकाजा बलिदान दई नामकां तूं फाव करदन्या घेवच्या तुझे देवी वरदान सर्गी माना नामकां तूं बोसाय पुण्या वायना तुका सुदिता जिविता काना दादोस करता तुझी दय आमकां एकवटायता तुझ्या नावान सौम्या भक्ती नामी आयल्या भेटूच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फाव करदन्या घेवच्या तुझे देवी वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसू. क्रिस्ताचे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पयल्या सुवातेर आमच्या सुपिरियराच्या नावी ह्या जगभाव आनी ब्रदर्सांच्या नावी पटयता तुमकां एक संतोश भरीस नातालांचें फेस्त. देवाचे दाराळ कृपा आमचेर देवून दिवं आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवून दिवं म्हूण मागता आनी त्याच खातीर ह्या मिसाचें बलिदानी भेटयता. आयच्या मिस्तेरांत आमकां मनशां थंय देवाक आसचें योजन रूप दिसून येता. तें योजन कितें गी म्हूण समजून घेवंक प्रयत्न करया. नेस क्रिस्ताचो जल्म बघा सुरवेर तावन देवाक मनशां थंय आसचें योजन त्या योजनाक ताळ जावन आमी जिवोवचो आमचो कायदो. तेन्ना मात्र आमकां शांती समाधान आसा सस्नाचें सूख आसा. सरस्वो देव आमची मनां उजवाडोवन दी त्या प्रमाणे जिवंक तो आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आमी ह्या बलिदाना वेळा मागया. आमी भेटोवचें मीस देवा मनशा खातीर आमची पदकां आमी कलतेपणी वळखून घेवया. हांव पदकी सांगता मनात चिंतून तोंडात विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासून तुमी सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakrut कर Somia kakrut कर Krista kakrut कर Krista kakrut कर Somia kakrut कर Somia kakrut कर. महिमा तेवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही
तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्फूर्त सुम्या देवा, देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलो सुपवी, एकलो सु ईश्वर, एकलो सु परमेश्वर. प्रार्थुया. सस्नांच्या सर्पदेदारा देवा, पृथ्वीचे जेन्ना काळोख पडलेलो तेन्ना तुजो सस्नीक शब्द उजवाडांतलो उजवाड सर्गांतल्यान देंवून आयलो. फांत्या परें उदेलतेल्या तुज्या पुताच्या दुलोब उजवाडान आमच्या गिन्यानाचो काळोख पळोवन वचो आनी ताचें जिवीत सुर्याच्या किरणां बरी आमचें सैम नव्या जिवान बरों आनी आमचे काळजा सर्गीच्या शांतीन भागी करूं. हें आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण दिश्टीक पडटली. इजाया प्रावदेच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां ती संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुतांची. तो शांती परगडता, बरी खबर हाडटा, सडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा, तुजो देव राजवड चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात, ते सगळे संतोशान बोव मारतात, कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळोवन बोब मारा, संतोशाची गितां गाया, कित्याक सरेस्पर आपले परजेक बुजयता. जेरुसलेमाची तो सडवण करता, सौ राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वीच्यो सगळ्यो शुमो आमच्या देवाची सोडवण राखतल्यो. देवाचें उतारें. देवाचे उपकार. पृथ्वीच्या शेकाशी आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकाशी आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परा एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणे केल्यान विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पोवे बावळ्यान जैताने आपणायला. पृथ्वीच्या शेकाशी आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण
कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताने उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यात ताका असलेल्या विश्वासी मोगा सोताने उघडास काढला. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवून देखली. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचात. भाव भयणीनो, आदी मगा परत्यान आनी साबार थरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मार्फत तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. हाचेच मार्फत ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरांनी सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशाकुळाचें पाताक धुवन काडतस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारलां आसता ताचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवीं ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे सुमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतार हें. Alleluia, 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 alleluia. एक पविदी समका उदिला, ये आमी जनांगनो सुम्या करादान करा. आ संवसारी एक व्हड प्रकाश फांकला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोबे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोबे आसलो. सर्व वस्तू ताच्या मार्फत रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताजे विने आयिल्ली ना. रचल्या हर एक वस्तून
ताजे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमतीन जालें ना. हरेक मनशाक उजवाड आयतालो. खरो उजवाड संवसारी येवसा आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताजेच मरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताजेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. तीं जल्मालीं न्हय रक्तामासा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताजी महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सह जाल्ली. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नातालांचे फेस्त आमी करता. क्रिस्ताचो जल्म आमच्या उडासाक आमी हाडटा. काल संजेर जायत्या लोकांचे भावार्थांची जमत आसली आनी आमचे फेस्ताचें मीस आसलें. तशेंच आज आमी एक कुटुंब तशें सांगता मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भी क्रिस्ताचो जल्म मनशा थंय देवाकाशें योजन हें फावो ते परेन समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. हा कितली सोबीत मेळटा सोडूणेच्या संतोशाची खबर हाडटलेची ही उतरां आयच्या वयल्या वाचपांत आमी आयकली. कितली सोबीत मेळटा सोडूणेच्या संतोशाची खबर हाडटल्यांची. आमकां ती संतोशाची खबर आयकूंक मेळटा. ती चीत दिवन आयकया, आमचे जिणेक सरी करया. तर देवाकाशें योजन एकच एक, फकत एक, म्हणजे मनशा कुळा थंय देवाकाशें योजन. म्हजे थंय आनी तुजे थंय सर्वेस्परा देवाकाशें योजन तें मात्र. तें योजन खंयच्या रितीन तें रुपीत केलां तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. वांजेलांत आमी आयकलें वेळा काळा आदीं आसलो शब्द. असो अर्थ कितें? शब्द म्हळ्यार हांव आतां उलयतां तो गी, तुमी तो आयकता तो गी न्हय. शब्द जावन आसा जानवाई. उलयल्लो शब्द न्हय, सदां काळ बाळची जानवाई, देवाची जानवाई, द विजडम ऑफ गॉड. ह्या जानवायेंत मनशा कुळा खातीर ताणें योजन केलां. त्या जानवायेंत त्रिएक देव आसलो आनी आपणाच्याच मोगान आमकां ताणें रचलें. त्या शब्दाक आरंभ नातलो. आरंभ विने तो आसलो. तो उजवाड जावन आसलो. आमी उज्याक पळयता, हांव उजवाडाक पळयना. कित्याक उजो आसा थंय उजवाड आसा. खाली उजवाड देव मात्र. सासनीक उजवाड देव मात्र, देवाचो पूत मात्र.
आमकां जर तर उजवाड जायचंय त्या देवाच्या पुताच्या वांजेला प्रमाणे आमी जियेचंय. आपणाच्या मोगान आमकां ताणें रचलो, आमकां ताणें नेटयलो आनी सगळे रचनेचो आमकां येजमान केलो. सर्ग आनी संवसाराचो येजमान जावन सर्वेस्परा देवान आमकां रचलो, नेटयलो आनी येजमान केलो. भाव भयणीनो, हांव तुमकां काणी सांगना, पवित्र पुस्तकाची उतरां हांव तुमकां सांगता. रचनेचो सर्वेस्परा देवान आमकां येजमान केलो. ताचे की वर्तें आमकां करूंक जाय सर्वेस्परा देवाक. देखून ताका आमकां पारखुंच्या खातीर, आमकां तें भोगून जाता की म्हूण पारखुंच्या खातीर ताणें कायदो घालो. पूण आमचे अस्कत गाय आमी चलवाल्या. मनशाक येतलें व्हडलें स्थान दिल्लें सैतानाक सोसूंक जावना. हांव आंज जावन आसा जाल्यार म्हाका तें स्थान ना मनशाक दिला म्हूण मोसरान तो बरलो आनी मनशाक ताणें पातकाक ओडलो. तर देवाचें योजन नश्ट जालें, पिड्ड्यार जालें म्हणल्यार बरी बोगलें. एका कुसल्यान देवाचें योजन आनी एका कुसल्यान देवसराचो तसो मोसोर. हाका दोनांकी कारण मनीस, तूं आनी हांव. तर आमी देवाच्या योजना प्रमाणे जिवोवचें की सैतानाच्या मोसरा प्रमाणे जिवोवचें. दीस आनी रात आमकां सैतान ताच्या योजनाक ओडटा. दीस आनी रात सर्वेस्पर देव आमकां ताच्या योजना ओडटा. आमी मोदें आसां खंयच्या कुशी परतले आज आमी निचेव करूंक जाय. पातकां पडलेल्या मनशान बोब मारली, गुंडायतान हे सर्वेस्परा देवा हांव तुका बोब मारता, आयक म्हजो ताळो म्हणून. पातकान पडलेल्या मनशान कांयच वाट दिसनासतना बोब मारली, गुंडायतान हांव तुका बोब मारता सर्वेस्परा, आयक म्हजो ताळो म्हूण. पवित्र पुस्तकाचें उतरां ही. तेन्ना देव आमचो रचणार मात्र न्ही, देव आमचो डॅडी, पप्पा. सर्वेस्पोर काकुळदार सर्वेस्पोर म्हूण ताणें उगडापे केले आपणा विशांत आनी आमकां काकूळ दाखोवच्या खातीर ताचे योजनाचें दुसरें स्थान ताणें सुरू केलें. सैतान ताचें योजन पिड्ड्यार करून प्रयत्न केल्यार परतून ताणें केलें. पयलेंच्या की व्हरतें कितें तें सैतानाक सोलवयतालो आनी आपणाच्या पुता धाडटालो, मनशा कुळा सोडयतालो म्हूण ताणें बसायलें. ही बसावणी जारी जायना म्हणल्यार इराद्यान सैतान जायतो मनशाक नाडटालो आनी अशीं वर्सां हजारांचे हजार वर्सां पाशार जालीं. देवान आपणाचें दिल्लें उतार पाळटा गायी, विसर पडला गायी, सांडलां गायी, आमकां कोणी ना गायी म्हूण मनशाचें चिंताप जालें. तेन्ना इसाय प्रवादी येता आनी म्हणटा एकली आंकवासरी गर्भेस्त जाताली, एका पुता जल्म दिताली, ताका एम्मानुएल म्हूण नांव दितालें म्हणून. एम्मानुएल म्हळ्यार आमी एक सुरे नांव आमचे संगता सर्वेस्पर आसा म्हणून. ताचें उतार जारी जावन देवान निम्म्यार घडी आयलेल्या वेळार देवाचो पूत मनीस जावन जल्मलो. ताचें फेस्त आज आमी करता. हें जावन आसा योजन सर्वेस्परा देवाचें. अशें सैतानाक एका पाटीक चलोवन मनशा कुळाक राखूंक देवान योजन परतून केलें. हें भुमी वैकटांतल्या योजनाक वर्तें जावन आसा. भुमी वैकटांत आमी सृश्टीचेर येजमान जावन आसल्या. आज स्वामी जेजू क्रिस्त आयल्या उपरांत, जल्मल्या उपरांत नैस पृथ्वीचे आमी येजमान जावन आसा.
सैतानाचे येजमान जावन आसा म्हणजे त्या सैतानाकी आमचे गुलाम आमी करता भाव भयणीनो समजून घेया भुमिकुडान आसलेल्या वेळार सैतान आमचो गुलाम नातुरलो आज जर तर क्रिस्ताक आमी येवकार दिता नैस पृथ्वीचे आमी येजमान जाता सैतानाक आमचे गुलाम करता सैतानाक देवाच्या पुतवान सलवयले कित्याक सलवयले कित्याक देवाचे योजन पिड्ड्यार करून ताणें प्रयत्न केले आनीक ताणें भुमी वैकुंठान आमकां दिल्ल्या देण्याच्या वर्ती देणी आमकां ताणें बसयली कितें ती आपणाच्या एकल्याच पुता बरी आमकां पूत आनी धू करचे बाग आमकां जर तर मोन आसा जेजू क्रिस्ता थंय आमी देवाचे पूत देवाची भुरगीं देवाची धुवो क्रिस्ता सवें सर्गीच्या सिंहासनार एक दीस आमी बसतले सर्ग संवसाराचे पृथ्वीचे येजमान जावन सैतानाक आमी सदांकाल गुलाम जावन दवरतले भाव भयणीनो केदें व्हडलें भाग्य क्रिस्ताचो जल्म आमी पासारता आसतना हें फेस्त आमी करता गुण येताना हांवें तुका बोब मारली ये सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हणून आमच्या पुर्वजांनी म्हणली ती उतरां देवान आयकली आनी आमकां तें भाग फावो केलें तर आतां कोणाच्या पार्टीन आमी जियोंक सैतानाच्या पार्टीन जियोंक गी देवाच्या पुताच्या पार्टीन आमी जियोंक आमच्या पुर्वजांनी आदावांनी येवेन सैतानाच्या पार्टीक ती पडटली आमी इतली जानवाय मेळ्ळ्या उपरांत देवाच्या उजवाडांत आमी जियेतना देवाच्या पार्टीन आमी जिवोवचें न्हय गी तर कोण पळय त्या देवाच्या पुताक थंय पातयेनी दवरता तो उजवाडान जियेता उजवाड तो पळयना जावं पुरो उजवाडान तो जियेता कितें हांव तुमकां सांगता कोण तो क्रिस्त थंय बावार्थ दवरता तो बावार्थ उजवाड जावन आसा उजो न्हय उजवाड जावन आसा उजवाड जाल्ल्या वेळार ताका विस्डम येता जाणवाय येता वेळा काळा आदी आसली जाणवाय ताचे थंय उब जाता आमचे जिणेची रीत आमी पळयल्यार ती जाणवाय आयल्या गी ना गी म्हणून समजून घेवंक आमकां साध्य आसा असल्या संदर्भी एका सुवातेर आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालया तुज्या काळजांत तूं पळय म्हज्या काळजांत हांव पळयतां आनी एका दळ्यांनी पृथ्वीचेर कितें घडटा तें आमी पळया तर हें पळयतना आमी देवसाराचे गुलाम गी ह्या देवसाराक आमी गुलाम करून घेतला आमी जेजूच्या पार्टीन आसांव गी देवसाराच्या पार्टीन आसांव गी कोणा पार्टीन आमी झुजता म्हणल्यार आमकां दिसून येवंक साध्य आसा भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त परतून येवन 2000 वर्सां जालीं तर जाल्यार आतां संवसारांत कितें घडटा कितें घडटा युक्रेन आनी रशिया मदें कितें घडटा इस्रायल आनी गाझा थंय कितें घडटा दुसऱ्या गांवांनी कितें घडटा आमच्याच गांवांनी तें एका बाबतीन कितें घडटा तुज्या आनी म्हज्या काळजांत दुसरें कितें घडटा आमच्या घरा भितर कसलें झूज झडटा आमी क्रिसमस करता म्हणून इगर्जे येवन गर्दनीचो गोठो केल्या पावना जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोडणदार म्हूण हांवें घेतला गी ह्या सैतानाचो गुलाम जावन जियेतालो म्हूण हांवें निचेव केला नान गी आमचे थंय भाव भयणीनो थोडी मिसाक येतात नोवेनाक वेतात आनी सैतानाचे गुलाम जावन कोणा कोणा कडेन बोल्मे इसारूंक वेतात खंय आसा आमचो उजवाड आमकां जिवी दिवचो उजवाड खंय आसा जेजू क्रिस्त संवसारांत येवन 2000 वर्सां जालीं जाल्यार आनीकी आमी सैतानाचे गुलाम जावन आसा मू परतून जेजून ये जय गी तर म्हज्या भावा तर म्हज्या भयणी आज क्रिस्ताचे जल्माचे फेस्त करतना लिचव कर देवा पार्टीन आताय तर जाल्यार क्रिस्ताच्या वांजेला प्रमाणे जिये
सैतानाच्या पाठीन आसा थंय जाल्यार इगर्जेंतल्यान भायर वच. हर एक खोटेपण खंय उब जाता, युक्रेनांत उब जाता गी, रशियान उब जाता गी, चायनांत उब जाता गी, न्हय म्हज्या आनी तुज्या काळजांत उब जाता. म्हज्या आनी तुज्या काळजांत उब जाता. हांव अहंकारान भरलेल्या वेळार म्हजो गांव म्हज्या कंट्रोलार दवरूंक प्रयत्न करता, संवसार म्हज्या कंट्रोलार दवरूंक प्रयत्न करता, म्हजो ताळो हांव उबारतां, हांवूच धणी म्हूण हांव चिंतां, पूण म्हजें काळीज गुलाम जावन आसा, अहंकारान भरला. आनी ताचो प्रतिफळ जावन आसा कितें आज युक्रेन, रशियांत आनी इस्रायलांत घडटा तें आमच्याच गांवांत घडटा तें. खंय तें सुताचें बी खंय आसलें एका मनशाच्या काळजांत, फकत एका एकल्या मनशाच्या काळजांत. तो मनीस तूं जावं पुरो, हांव जावं पुरो, म्हजें कुटुंब जावं पुरो, तुजें कुटुंब जावं पुरो. तुजें जिवीत तुज्या मुठीभुतेर दवरून तुका साध्य आसा गी, तुजें जिवीत तुका मांडून हाडूं जाता गी. त्या खातीर जेजू क्रिस्त मनीस जावन जियेलो, मनीस जावन जल्मालो. हें समजून घेवंक भोव कश्ट. देवाचो देव उजवाडाचो उजवाड दुबळो भुरगो जावन जल्मोवचें म्हळ्यार तें पातयेवंक कश्ट. आमकां दोळ्यां दिसना, दिसता तें आमकां फटयता, दिसनातलें आमकां राखता. तो जावन आसलो उजवाड. आमी उजवाडांत जिये जाय. आनी आमच्या काळजांत कितें खोटेपण आसा, कितलीं ताचीं पाळां आसात, कितलीं ताचीं बियां आसात म्हूण तें चिंतून घे जाय आनी ती उमटून काडून उडय जाय. ह्या तरान आमचें क्रिस्मस आमी नंदन करीत जाय. भाव भयणीनो, सर्वेस्परा देवाक आमी अर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ताच्या जल्मा वरवीं ताचें येवजण जारी जालें. पूण तुज्या घरा, तुज्या काळजांत तें जारी जाय जाल्यार तुजो कन्सेंट, संमती जाय. दिताय गी. संवसारांत ताचें येवजण जारी जालां, इगर्ज मतें ताचें येवजण जालां म्हूण येत. पूण तुज्या काळजांत जारी जाय जाल्यार तुजी खुशी म्हजे थंय जावं म्हूण तुवें सांगूंक जाय. हाका मेल पंक्त जावन आसा आमची माय मोरी. भाव भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. आमची ताका गरज नातली. आमी पातकान पडलेल्या वेळार सैतानाचे गुलाम जावनूच आमकां सोडयेते आसले. आमी बोब मारलेल्या वेळार काकुळटीन आमचो ताळो आयकलो. आमकां भुरगीं करच्या खातीर, भुरग्यांचें दायज आमकां मेळच्या खातीर जेजू क्रिस्त सांगता सर्गींच्या सिंहासनार बसच्या खातीर, बसोवच्या खातीर ताच्या पुताक ताणें धाडलो. आनी आज आमी ताचेच दायजी जाल्या. तर संतोशान हें फेस्त करया. तें फेस्त कुस्वारांत आनी दुसऱ्या संगतींनी मात्रेनी आमच्या जिणेच्या परिवर्तनेंत जारी जावं दी. हें सभाग तुमकां आनी म्हाका हांव मागतां. आमेन. उबे रावन आमचो बोट आमी पसारया. सतमंता सपदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सौरसनार आनी एका सोम्या जिसू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर काळा आदी बापातां जल्माला. देवातां देव उजवाडातां उजवाड कर्या देवातां सरलो करो देव. तो देवातां जल्माला ताका रोसुना बापाची सैपासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या. आमा मनशा पासून आनी आमचे सुरवणे पासून सर्गातां तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोंस पिलाताका ताका कुसार मारलो. ताणें कस मरण सुसले आनी ताका निकेपिलो.
आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सकाळ सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आणि मेल्यांची मुक्ती करूं वैभवान तो परतून येतलो. आणि ताचे रसवटकी शेवटा सोना आणि पवित्र आत्म्यास म्हणता सोमी आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता जावन निपसला. बापा आणि पुता बराबर ताका समर्पण नमस्कार आणि महिमा हो. प्रभा देवर बी तो उलेलो एकीच पवित्र कॅथोलिक आणि दर्दवर विस्लापलेले म्हणता. पत्काच्या मुक्सण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्याच्या पुन्हा जिवंतपणा आणि ससाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो काकुळदार बाप, आमच्या सर्व गरजां बसोत आतां आमी आमच्या बापा लागीं मागुया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सोमेस परजांक उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक गरज आसलेली भावार्थाची शिकवण लाभोवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या समेस्त मुखेल्यांनी आपणा अधीन दिल्ल्या लोकांच्यो गरजो समजून घेवन तांच्या समस्याक स्पंदन करीशें, तशेंच सगळ्या राष्ट्रांत समेस्त परजेन समाधानान जियेशें तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजणांनी तुज्या पुता जेजूचो सदांच मोग करीशें कर. तांणी समेस्तांनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांच्या उजवाडान जियोवन बरो फुडार रुपीत करूंक तुजी कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवतांक तुजी बरी भलायकी लाभय. तांच्या जिणेन सदांच तुजो उजवाड अनुभव करूंक तांकां तुजी मजत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची राखण करतल्या समेस्त सोजेरांक, आमकां विविध रितीन आदार दितेल्या वैजांक, नर्सांक, समाज सेवकांक बरी भलायकी दी आनी तांच्या जिवितांत समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी मनशापणान कुटुंबां जिवीत जियोंक तुजी कृपा दी. आमची कुटुंबां समाधानाचे हातेर कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो खासगी गरजो देवा हुजेर आतां एक घडीभर दवरया. सर्गींच्या बापा, तुजे हुजेर उसारलेली ही आमची मागणी तूं स्विकार कर. ह्या संभ्रमा मुखांतर आमी समेस्तांनी तुजो उजवाड संवसारार पासारोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन बर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बावार्थीसर मेळून संगी बाळकांनी मोगाची बाळका जेजू करया अर्पीत सगळी जिणी आमची. दुर्बळ कावणे रासानी अवकार मोरी हुस्क्यारी बळवे गायता ताचे भोवती वियोलांनी विण्यद्वारी. अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची. अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान
सर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुझ्या दातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णकायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजे भक्तांनी आमकां संपूर्णकायेन मेळटा देखून आमच्या दाबाजीक परबे दिसा ही भेटोवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वाचूया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कैदो आनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो. तुजो आनंद शब्द मनीसलो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसता देवा वळखून आता, ना दिसतेच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन असो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतान सर्गांच्या दळबार सांगाती तुझ्या महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र आसना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे ताण जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सजीव आनी पवित्रपणूक जाता. उदय दिता नासतना ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी कशाक हे खाशा पजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या 3 देनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्या तूं पवित्र कर. ताची सज्ञा पळोवन हो संस्कार आमी समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिवन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सस्ती कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Morto so good purgatoria.
तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सरवंदाराक आमची सरवण कर. बापा आमच्या जोडणे पासून तुझ्या पुतान ससल्या कश्टा मरणाचो तुझ्या अनंत बरेचपणा जिवानपणाचा सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका आमी समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पळय सभा तुका भेटयता. तिजे तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडेन आनी रक्तान पसाय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बरो आनी जेजूस हांवें एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावं सिकर. तुका भेटयलेलें सस्तीक दान तो आमकां करूं आनी आसी देवाचे माये भोवगेवन आमकां मरयेच्या भगेवन झूज तिचो पती तुझ्या भगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवीराक साक्षांच्या आनी समेज भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुझे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कन्नवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या अंतरलेल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्या पासत आमी मागया. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोसी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपद वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमीन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली बक्षिता जशी आमची पदकां मागूस आनी आमकां दाळ्यांत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या मागाणी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें बरोवशानच राखतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पदकांती सुटय आनी सर कांदांती वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ.
तुझे तांड्राचो चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमचेय सवय आसूं. भाऊ भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुझी असीम दयाळ सर्गीची. देवी कानांदा दुस्करची पवित्र करची नामची. मोगा शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिडार पातय सांगात आमच्या पयनार. सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गार. मोगा शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा. मोगा शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मालो आमचो सोडूनदार, आमकां तुजें भुरगें करूंक आयला, तर संवसारांत आमचे जिणेंत अदेक अदेक ताचो उपकार घेवन सर्गाताच्या आमा जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे. दय करून बसा. भोव बिणिनो, आमी कर्मेलीत फ्राद तशेंच ब्रदर्स तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचें, संतोशाचें, समाधानाचें, नतलांचें फेस्त मागता. तांकां आनी सहा भेटोवणी केल्ल्या सर्व याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्मसाच्या संदर्भार आमी तुमचो वर्त्या रितीन उपकार बावडटा. हांगासर आमी याजक आसा, तशेंच सेमिनरिस्ट आसा, आनी आमच्या हर मिसावांत तुमचो आदार आमकां सदांच आसा. तुमच्या बऱ्या उतरां मुखांत्र, तुमच्या मोगा मुखांत्र, तुमच्या दाना मुखांत्र तुमी आमकां आदार दिते आसात. हें सर्व आमी मानून घेता आनी तुमचेर ह्या बाळका जेजूची विंचणार आशिर्वादां मागता. सांगतच ह्या क्रिस्मसाच्या संदर्भार जायत्यांनी तुमी आमकां कुसवार आनी केक दिवन तुमचो मोग आमचे थंय दाखयल्लोय आसा. ह्या तुमच्या बऱ्या मनाकी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. फाल्यांच्या दिसा सा स्टिवनाचें फेस्त, त्या उपरांत वांजलिस्त सांजुआंवचें फेस्त, आनी ब्रेस्तारा दीस आमी निरापराधी बाळकांचें फेस्त संभ्रमता. त्या दीस ब्रेस्तार आनी हांगा हरशींची बरीच मिसां आसात, आनी हर मिसा वेळार आमी भुरग्यां पसत विशेश रितीन मागतले. भुरग्यां खातीर एक विशेष मीस 10:30 वरार आसतलें. तुमच्या भुरग्यांक आपोवन हाडून देवाची विंचणार आशिर्वादान तांचेर मागोवंक विनंती करता. येवसो आयतार बागेवंत कुटुंबाची परब आमी संभ्रमता, आनी तो दीस वर्साचो निमाणो दीस. आनी सांजेर 7 वरार हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्या वर्सा देवान आमचेर वतल्या सर्व बेसवां खातीर आमी अर्दो घंटोभर पवित्र सक्रामेंता मुखार रावन अर्गां दितल्या. आनी त्या उपरांत 7:30 वरार भायर उक्त्या मैदानार मोरी देवमाताची परब आमी संभ्रमतल्या आनी नव्या वर्साक पांय तेंगतल्या. ह्या हप्त्यांसरच्या ह्या संभ्रमाक आमी तुमकां हांगासर मोगाचें आपोवणें दिता. आनी जानेवारीची 1 तारीख येवसो सोमार, त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरार एक मीस आनी सांजेर 6 वरार एक मीस आसतलें. बाळूक जेजूची वार्षिक परब जानेवारीच्या 14 आनी 15 आमी संभ्रमता. आनी हाका तयारी जावन 9 दिसांची नोवेना जानेवारीच्या 5 तावन 13 तारखे म्हणसर चलतात. आनी ताच्या पयलें जानेवारीच्या 4 तारखेर वज्यांचो पुरशांव कोर्डेल फिरगेचे तावन सांजेच्या 4:30 वरार सुरू जाता. ह्या संभ्रमाकी आमी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. मोगाचें आमी ह्या वर्सा स्टार कॉम्पिटिशनां मांडून हाडलेलीं 13 नेकेत्रां हांगासर आयिल्लीं. आनी हातून पयलें इनाम शॉन फेर्नांडीस नीरुडे तावन, दुसरें इनाम क्रिस मेलविल डिसोजा आनी तिसरें इनाम डिवायन गायस वकाडी हांणी जोडलां. तांकां तशेंच ह्या स्पर्धांत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक आमी शाबासकी पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी थंयसर क्रिब्बाक भेट दिता आसतना क्रिब्बा भितर तशें भायर ही नेकेत्रां उमकळायलेलीं आसात. ताची सोबाय तुमी सागची. भोव न्हय हें एक वर्स विशेष वर्स आनी जुबलेवाचें वर्स. जुबलेवाचें वर्स कितें म्हळ्यार सान फ्रांसीस आसिसीन ताणें 80 वर्सां आदीं पयलो क्रिब्ब केल्लो. तो इमाजीचो क्रिब्ब न्ही, तो एक जिवंत मनजातीचो क्रिब्ब. ताच्या इश्टाच्या आदारान
इटलीच्या ग्रेच्चो म्हणल्या एका शहरांत ताणें केल्लो. आनी ह्याच क्रिब्बाक लक्ती जावन पापा फ्रांसिसान 2019 वर्साच्या डिसेंबर 1 वयर एक अपोस्तोलीक पत्र बरयल्लें. आनी त्या पत्रांत क्रिब्ब कसो सुरू जालो, क्रिब्बांत कितें सक्कड आटापता आनी क्रिब्बांत पळोवंक मेळच्या त्या वस्तू वा संकेता फाटल्यान आमचें साल्वासांव कशें आटापून आसा म्हणून बारी आपुरबायेच्या रितीन तो बरयता. तुमी ह्या क्रिसमसाच्या वेळार एक होमवर्क कशें हें अपोस्तोलीक पत्र मोठवें आसा तें इंटरनेटार फ्री मेळटा, तुमी तें डावनलोड करून वाचचें. आनी ह्या पत्राच्या आदारार आमच्या ब्रदर्सांनी एक अपुरबायेचो क्रिब्ब क्रिसमस गोटो थंयसर तयार केला आनी ह्या संकेता फाटल्यान आर्चो अर्थ कितें म्हणून विवरिला. तुमी थंयसर भेट दिवची. सांगताच तुमची अभिप्राय थंय एक QR कोड आसा, तो स्कॅन करून आमकां तिळसूचें. तुमी भायर वता आसतना तुमकां क्रिसमसाची केक आमचे ब्रदर्स वांटेले. देव बरें करूं. परत्यान एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचें शांतीचें मोगाचें नतलां फेस्त मागता हांव. देव बरें करूं. निमाण्या बेसांवा खातीर उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त जयंतीच्या परबे दिसा आमी दाबाजीक आशिर्वाद घेवया. अगणितळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन जल्मा वरवीं वो पवित्र रात दीस पजळे केलो. तोच बाप अगोणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगोणाच्या उजवाडांत तुमचें काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माचे संतोष बरीच खरी खबर गोवळ्यान दिवंक आमच्या दुतान धाड पाठयलें. तोच बाप तुमचें काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांतीनी इश्टगत दिवं आनी सर्गीच्या सुखा तुमकां पावो. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे देव आनी सदा रावो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडुका. जेजू बाळू जल्माला संतोष पावया. गोरवां कावणी न्हिदला पोळेम रावया. बोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरी काळी काडया. देव देवाचो देवला संवसारात राय रायाचो न्हिदल्या त्या तणान. कोरांजाचो गायता अंतराळात वाको प्रकाश सगळ्या भुंयतळात. जेजू बाळू जल्माला संतोष पावया. गोरवां कावणी न्हिदला पोळेम रावया. बोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरी काळी काडया. मोगाळ पुत्रा सोबे अवकार मरी आशीर्वाद आमकां. भगवंताचे करुवेन येवर आमचे देवा आमच्या जसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे.